सरकारान एसटी आरक्षणाविशीं प्रलंबीत अधिसुचोवणेची जाता तितले बेगीन अंमलबजावणी करची अशी मागणी उटा संघटनेची आसा। उटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आनी सदस्यांनी कटमगाळ आशीर्वाद घेतलो। आजचो आशीर्वाद आणि सगळ्यांच्यो भावना मन दादाच्या मुखार आमी मोकळे केल्ले आसा की जो राजकीय आरक्षणाचो प्रश्न गेली 23 वर्सां सतत आमकां सतयता, आमकां राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय ह्या खातीर आमी गेली 23 वर्सां सातत्यान आमी अट्टाहास धरीत आसात। अनेक सरकार आयली, आमकां त्या सरकाराचेर उलोवपाचें ना, इतिहासान कितें जाल्लें आसा ताजेरूय आमकां चर्चा करपाचें ना, पूण इतिहास दोळे मुखार आसा, तो पानापानाचेर आसा। आमी फक्त एक मागतात, निदान हे जे आज नोटिफिकेशन गॅझेट जे आयिल्ले आसात ती खरे मनान तनान तातूंत सगळे ओपून 2027च्या निवडणुकीक आरक्षण लागू करून घेवचें हे आमी दादा कडेन आज मागणे केल्ले आसात। 2027 ह्या ज्यांनी जेचे खातीर कांय जाणांनी बलिदान दिल्लें आसा, कांय जाणांनी जेल भोगले आसा, कांय जाणांनी खूब अशें हाल अपेश्टा सोंसले आसा, तांचे सगळ्यांचें स्वप्न आसतलें। तें स्वप्न खऱ्या अर्थान आमचे जे घटनेनुसार जे अधिकार किंवा घटनेनुसार जे उमेदवार, घटनेनुसार जे आमदार येवपाक जाय ते पळोवपाची संदी ह्या उटा संघटनेन मेळची अशें सांगणें आज घालपाक आयिल्ले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार।